It is editors have written against it. That there is one clause which is that's different. It's a good thing, but there is a flaw in that. There is a flaw in that. See, one second. When we talk of administration and when we talk of the good chief minister bringing legislations, there cannot be flaws. You are saying that Manohar Parrikar cannot make mistakes in administration. Can Manohar Parrikar make mistakes? Manohar Parrikar. Then we have to tell the people, man, that he can make mistakes. देवळांनी वचून पॉवरफुल घराणे घाले आणि परिवर्तन हाडले ते मनशाक रिवॉर्ड करचो अशें मनोहर पर्रीकाराक कित्याक दिसलें ना तेन्ना तुका कोणतरी धोडान सांगता एक सांगता तुका सिनियरिटी आयली टॅलंट येवंक ना कॅपॅसिटी येवंक ना डेलिगेशन ऑफ पॉवर म्हणतो सरकार करूंक शकना एक मनोहर पर्रीकार जाल्यार तो गव्हर्नमेंट फंड तुझे म्हणणे कितें विष्णू कॅबिनेट आसपा आशिल्लो विष्णूक जर कॅपॅसिटी कॅबिनेटान वचपाची ना जाल्यार हांव विष्णू सायडीन बसप ना हांगा कित्याक हांव तांचे सगळे मिनिस्टरांचे क्रिटिकल तांकां कांयच कॅपॅसिटी ना आणि विष्णू ते सगळे शिकून येवन पासून विष्णूचो काय ही सपोर्टिंग हाव आर गोइंग टू डिफेंड इट कांयच ना ताका अर्थ तो आतां हांगा आसून पण मजा एक मातशें कॅबिनेटाचेर बॅटिंग करून दवरला नायट वॉच कॅबिनेटाचें लॉलीपॉप दाखोवन भुरपाक विष्णूक म्हणजे येदो भुरगो न्ही पण हांव एक यू हॅव ओपिनियन लेट मी कंप्लीट जेन्ना आमी कोणाचें परफॉर्मन्स म्हणटात समजा एखाद्या मंत्र्याचे सुद्धा परफॉर्मन्स बरी आहा जाल्यार हेल्थ कंप्लेंट करची मरे तेन्ना प्रत्येकान आपल्या परफॉर्मन्सांतल्यार आपूण कितें दाखोवपाक जाय त्या मिनिस्टराचें म्हाका कांय पडूना वॉट आय एम सेइंग की जर कोणें मनार घेत जाल्यार आपल्या पडून दाखोवं येता कला अकॅडमी फाटल्या 30 वर्सां कशी चलताली आनी आतां ह्या नंतरच्या 13-15 म्हयन्यांत कशी चलता हे हांवें परफॉर्मन्सांतल्यान दाखयलें ताजो मुद्दो तो ना ताजो मुद्दो आसा की डेलिगेशन ऑफ पॉवर नॉट रिस्पेक्टेड डेलिगेशन पॉवर्स टू अस कला अकादमी सो तू कला अकादमी तू हेल्थान कंप्लेंट कित्याक करता दर तुका डेलिगेट केले हांव सगळ्याचो रिप्रेझेंटेटिव्ह दॅट इज अ प्रॉब्लेम लोकांचे प्रॉब्लेम हांवेंच काडपाक जाय अरे तेच जाता हांगा one positive note. Okay, you are talking positive about Manohar Parrikar. No, I'm not talking about Manohar Parrikar. But Manohar Parrikar as a chief minister can't say, okay, we have a problem with the state, we have finances. Let us sit together, let us rule the state. Let us decide what we can do. One second. See, he is going personal. Okay. He is going personal. Okay, you come to your point. This is the attitude. This is attitude. This is attitude. This is attitude. Attitude is a problem. See, I'm telling you, attitude is a problem. And you can sit together. We'll sit down. We'll do things. Kaina, what is right? What is good for the state? Let us discuss issues. ना याके दाखयतलो तेक दाखयतलो एगे चेक आपण मांडतलो तेगे कोण डोंडा लायतलो सिंगल विंडो there is no delegation of power of विजयाचो मुद्दा आशिल्लो you agree that is what I'm trying to say but आतून कसो आसा आमी जेन्ना विचार करून गेला तर he is getting it personalized आज जेन्ना गव्हर्नमेंट आयलो गव्हर्नमेंट जेन्ना आयलो लोकांनी मनोहर पर्रीकाराक मॅन्डेट दिल्ली आसा टू रन द गव्हर्नमेंट I feel he has to rise above that tell his people very clearly what is the governance required to मुद्दे slowly handle करता बरें आसा पण at least governance should be in place administration should be in place development मंत्र जो घेवन आयिल्ले ते खंय ना जाल्यार खंय आतां लोकांक आतां 17 म्हयन्यान 15 म्हयन्यान तरी लोकांक दिश्टी पडपाक जाय ते वचून आमी रावतात निलेश बाब चीफ मिनिस्टर सगळी फायली आपल्या मेरेन घेता येदो व्हडलो दाळ घेवन बसता फायलींचो आनी जो तुगे कॅबिनेटा भितर एक कॉन्फिडन्स दाखोवपाक आशिल्लो इवन आमदारां भितर दाखोवपाक आशिल्लो जितलो दाखोवपाक जाय तितलो दाखयना हो आरोप म्हाका दिसना सी चीफ मिनिस्टर इज होल्डिंग 32 portfolios so ऑर्डर दाड तेजे पावतलोच न्ही बाकीचे why should he hold 32 he is holding 32 portfolios that's the whole problem then he is trying to sort out issues but as see state is going through financial crunch that see state what has to go so I'll explain to you what is there but it is going then why the populist schemes then why the populist schemes see that is what I'm trying to tell you it is you should feel that it is a good thing that even after going through such a situation he has been able to give the popular spring to the people populist scheme तू scheme दिता 20 रुपयाचो स्टॅम्प पेपर 50 रुपयाचा no will clap what is wrong that is not a infrastructure wise you are paying much more on as a पैरोन तुका बिल्डर पय आसा बिल्डर मजान तुझ्या म्हणून if you go to see builder घेता एक जागो सपोज 2000 construction 15,000 तू 17,000 तू फ्लॅट विकता तू लाखान विकता मारे तू कित्याक तशें घेता 15,000
अरे what is he talking? It should not. Am I saying is Goa for Goans का भाईले is Goa for Goans का भाईले आम्ही म्हणतो Goa for Goans affordability should be there. कॉमन मनशाक पळय जेन्ना पिंच जाता तेन्ना वायट दिसता सारखे काय गोष्ट आता 20 रुपयाचो स्टॅम्प पेपर 50 रुपयाचेर व्हेलो तो फटको सामान्य मनशाक बसता आज एंट्री टॅक्सा खातीर 50 खंयचे जाला रे तुकाच खबर ना लाडलीची स्कीम गृह आधाराची स्कीम जे गव्हर्नमेंट दिता स्कीम दिता पण स्कीमीक लागून मरे 50 तू असो दितला आणि असो काडटलो 50 रुपयान कितें जाता तुका 1000 रुपया क्वेश्चन इज नॉट अ वन स्टॅम्प म्हजे क्वेश्चन काय लोक अशा की तांकां 50 रुपया दिसा मेळना इतले गरीब लोक उपाशी मरता that is why the schemes are not launched. Why are- You have a problem when the schemes are also launched. तो भाजी I don't have a problem with the schemes are launched. Sorry, I don't have a problem. I don't have a problem with the schemes are good. Schemes are good. Schemes are good. Correct. I am standing by what I said. I am standing by what I said. लाडली लक्ष्मी गृह आधार मायनिंग बेल्टा काढल्यो 800 तेवटेन दिल्यो हांवें विचारलें हांची जरी गरिबी 3 म्हयन्याची म्हाज्या हातून 300 वर्साचे गरीब लोक तांकां कितें आमकां कित्याक 4-5 म्हयने केले जेन्ना स्किमी आयल्यो एकूच म्हाका सांग की हे जेन्ना तुका आयकूंक येता ही डिबेट तातूंत 2 इश्यूज येता ही डिबेट पर्रीकर पळयतलो काय ना पळयली तर जाल्यार तो सुदरूंक जाय तातूंत जर ताणें अशें म्हणलें हे ओडोवंक सोदताले हांचे भितर एकल्याक खेमलो सावंत करतलो म्हणून आतां कोण खेमलो सावंता भशेन ना हांगा बसल्या ती बुजगावणी न्ही कोण कोणाक भिना आनी पीपल आर ऑल इलेक्टेड ओके सेकंड म्हणल्यार हें जें कितें आयकूंक येता तातूंत दिसना तुका की 21 सारख्या 21 सारख्या ओके बरें 21 सारख्या बरें विजय 21 सारख्या अरे हे विष्णू आम्ही एकदा एक आहा म्हूण म्हणचे पडटा दोन्ही हाती अलेक्स लास्ट वेळ सोंपता म्हाका एकच गजाल सांग रोहनान तो इश्यू काडलो की स्टेट फायनान्शियल क्रंचांतल्यान वता तेन्ना पॉप्युलिस्ट स्किम्स फाटी घेवपा जाय तुका पडटा ना फुडले लॉन्च करूंक जाय फुडले लॉन्च करपा जायना आसा तो केलें बाबा आसा ते One चालू second. I agree to it. And even if he tells the people there is no money, we will hold back the schemes. Yes. The people of Goa will stand by him. Yes. people will understand Where he has no guts. He has got no guts to say this to the people of Goa. okay And because of his ego, मुजो he has time got no सोंपला. guts because of his ego. ओके मुजो टाइम जाला म्हाका एक गजाल सांगा जेन्ना आमी टॉपलिंगाचे डिबेट स्टार्ट केल्ले एक गजाल सगळे जाण म्हणटाले हांव लास्ट प्रश्न विचारता कारण हातूंतल्यान सगळे गोंयकाराक क्लियर जावपा बरें की यू पीपल हॅड नंबर्स ओके जस्ट तुमी म्हळ्यार मदीक नंबर असले म्हणून Can I speak on behalf of Congress? नंबर्स असले म्हणून कोता ना देर शुड बी अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह आज तुमचे कडेन ऑल्टरनेटिव्ह लिडरशिप ना म्हणून तुम्ही नंबर्स असून सुद्धा कांयच करपाक शकना ना ऐक सांगता तुका तिना म्हणटा तो फॅक्टर हय आयचे इंडियेच्या राजकारणात वो जगाचे खंयचे राजकारण केन्नाच ना इट इज गॉन आउट ऑफ द पॉलिटिकल लेक्सिकॉन ऑल्टरनेटिव्स आर क्रिएटेड फाल्यां तर अशें दिसलें की ना फाल्यां तर पर्रीकाराचे शिवाय गोंयांत पर्याय ना देर इज नो स्मोक विदाउट फायर ना पयलो म्हणल्यार ना व्हॉटएव्हर इट जेपी जेन्ना म्हणटा की स्टेबल गव्हर्नमेंट स्टेबल म्हणून तेन्ना लोकांक कितें तें कळना Whatever regarding the toppling, I don't know what has happened within the BJP. कित्याक विष्णू वाघानूय आपले डिसग्रंटमेंट चालूच आसता जे पळोवपाक मायकल लोबो तेवढेंतल्यान आपूण धरणा करतलो फास्टिंग करतलो तांच्या भितर people who have given mandate to this government are not acceptable for a change at this stage. Whatever is coming is a rumor. I don't know what actually is going behind the scene, but we have given support to the Manohar Parrikar government, expecting him to deliver. I stand by. Okay, last word, final. फाल्यां जर समजा म्हळ्यार विष्णू वाघान आपण 6 जाणां घेऊन येतो म्हण एका आमदारान म्हळें बीजेपीच्या की आपण 6 जाणां घेऊन आमी भायर सरतात म्हणून फाल्यां काँग्रेस तांकां सांगतली चल येयात आमी नवी एक फॉर्मेशन तयार करपाक तयार आसा म्हणून म्हाका ब्रीज सांग नाका परत I cannot take म्हाका ब्रीज सांग नाका परत my decision is separate but the party decision my decision you tell Congress be ready to destabilize this government in any circumstances. आता तर म्हणून आपण काँग्रेसशी लागून बोलू शकता म्हणजे त्याला परमिशन घेतलं थोडं I don't think the party will agree to destabilize the government and but one thing is sure
there is something which is going on. Even after this debate, I can make out. But our party will not agree. Maka- You will One not second, destabilize the One government. second. Huh? You will not destabilize the We government. will not establish the government. You are very clear about It it. will fall on its own weight, Mandal. Yeah, It will Maka- fall on its Maka- own weight. Okay. Not Yeah, only Maka that, एक निमणे- and it will निमणे fall एक hard. राहते. Last- It will fall hard. This we should give म्हणजे टाइम सांगला पण लास्ट तुका एक दिता निमणे फायनल एका वाक्यान सांगता हांव. हय हे सरकार खंयचेय सरकार पयलींचे सरकार आतांचे सरकार सरकारची स्टेबिलिटी ही नंबराचेर केन्नाच नासता. सरकारची स्टेबिलिटी ही लोकांची जी इच्छा आसता पळय लोकेच्छा लोकशक्ती आसता ताजेर आसता. जो मेरेन ती लोकशक्ती प्रबळ आसता तो पर्यंत तो आमदारां मेरेन रावचेच पडटा. खंयचेय सरकार टिकता. जेन्ना लोकांची इच्छा जेन्ना पळय ढासळपाक लागता तेन्ना खंयचेय सरकार पडूंक शकता. हो नियम हेका कोण अपवाद ना. इतल्याचेर हांव थांबता म्हाका दिसता एक That means the government is unstable. वेळ सारको लोक आहे हे सरकार वेळ सारको सोंपला हांव इतलेंच लोक आसात सांगता फाटल्यान. जशें विष्णून सांगलें लास्टाक गोंयकारांनी ह्या डिबेटांतल्यान जो अर्थ काडपाचो तो काडपाचो. हांव हांगा खंयच कन्क्लूड करना हांव हांगा खंयच कन्क्लूड करना हांव हांगा कांयच म्हणना. सगळी गजाली तुमी पळयल्यात सगळे स्टेक होल्डर्स हाडपाचो प्रयत्न आशिल्लो. निर्णय तुमी पळोवपाचो तातूंतल्यान गेलो कितें अर्थ काडपाचो आसा तो तुमी काडपाचो. इतल्याचेर आमी डिबेट सोंपयतात. तुमी आयले सगळे जाण आनी इतले मेकळेपणान उलयले. थँक्स अ लॉट. नमस्कार. नमस्कार. धन्यवाद.